Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Örgan Jesu. Örgan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 मगच्या बाबीनो आज या सकाळी या पवित्र थळाक बघेवन जुजे वासच्या पवित्र तळाक तुमकां या मागण्याक हांव स्वागत मागता आनी पवित्र सक्रामेंताचो आशिर्वाद आनी संताचो आशिर्वाद तुमचे देव म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांव जेजू. Örgan Jesu. होगलाब जेजू. Oglab Jesu. खंयचेय एक व्यक्तीक वा एक जागो वा वस्तू पळयता आसतना आमच्या मतींत जायती चिंतना येतात. थोडी बोगणां आमच्या काळजांत तावन वळटात. आज तुमी ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. आतां आल्तरेर इल्लेशे वेळांनी जेजू उंडयेच्या रुपार आमचे मदें प्रसन्न जाता. आतां आमची बोगणां कितें जावंक जाय? जर आमकां एक पवित्र बोगणां आसा जाल्यार पवित्र देवाची प्रसन्नता आमी बगी येता. कीर्तन 3:7 वळी. कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या घरांतले ग्रेस्तकायेन ती ददोशी जातात. तुज्या स्वादीक न्हंयतले तूं तांकां पिवंक दिताय. कित्याक तुजे लागीं आसा जिविताची झर. तुज्या उजवाडांत आमी उजवाड देखता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांव जेजू. Örgan Jesu. होगलाब जेजू. होगलाब जेजू. मोगाच्या भाव भयणां हर एकट्याने आमी सक्रामेंटाचेर दिश्ट घालता आसतना आमच्या काळजांत म्हणूंक जाय कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग. कितलो पवित्र तुजो मोग. कितली पवित्र तुजी खाकुळट तुजी इश्टगत. आमी तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत आदांची पातकी भुरगीं आसरो घेता. ह्या घरांत ह्या सक्रामेंतांत तूं आमकां दोदोशी करताय. तुज्या रक्तान आमकां दोंट नितळ करताय. तुज्या खडवळच्या उदकांत तूं आमकां पवित्र करताय. तुज्या उतरांनी आमकां बुजवण धैर्य बोळ दिताय. आनी तूं जावन आसाय जिविताची झर सोमिया. तुज्या पांयां तळा आमी सरपडता. आराधन आनी होगलाप म्हणल्या बोगणांत आमी सक्रामेंतांतल्या जेजूक सरपडोवन आराधन करया. काळजांत थावन ह्या बोगणांनी कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. तूं जावन आसाय जिविताची झर. ह्या बोगणांत आमी सुमयाक सरपडोवन आराधन करया. नामो नामो सुमया जेजूक नमो जेसू ख्रिस्त. नमो सोडवंदारा. नमो जेसू ख्रिस्त. नमो सोडवंदारा. नमो जेसू ख्रिस्त. उंड्या रूपांतली पोनास्या. नमो नमो सोडवंदारा. सक्रामेंतांत आमकां राज्या. नमो नमो सोडवंदारा. सक्रामेंतांत आमकां राज्या. सर्गीयसो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. देव कोण लिपोवन तुजे तुवें उंडयेचे
मुलीचे रूप घेतलंय. उंड्या वायनार येऊन तू आमची खाण जाताय. आमच्या मोगान बरोवन तुकाच समर्पिता. ये मुगळा जेजू, या उंड्याच्या रूपार तू करूस हजर असाय. तुझे देवपण आणि मनशापण या पवित्र उंड्याच्या रूपार लिपोन असा. म्हज्या जिवितांत म्हज्या संगताच्या कष्ट सुखान म्हाका आदार दिवच्या समया आज या आल्तरेर तू या उंड्याच्या रूपार प्रसन्न जावन असाय. सरपडोवन तुका आराधन करता, नमस्कार करता, तुजो मोग नियाळटा, तुजी काकुळट नियाळटा. कितलो बरो देव तू म्हजो स्वामी. म्हज्या देवा आराधन नमस्कारांनी होगला तुका. सर्गीचो देव तू आमकां मेळोंक रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. यारुपाली पोनस्या. नमो सोडवंदारा. जिणेचे सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या. आमच्या जिणेचे सुख आनी दूख आमी सांगूंक आयल्या. आमच्या काळजांत आनी मोतींत आसली जायती बेजाराय खंत आमी समयाक सांगूंक आयल्या. बऱ्या गवळ्यासशी आमी आयल्या. आमकां तो हर एकल्याक आपयता. कश्टतल्यानो, वजन वयतल्यानो, जिणेंत संतोष होगडयल्यानो, पिडेस्तानो तुम्ही समेस्त म्हजेसशी येया. तुमचे सुख दुःख म्हजे लागीं उसारा. हांव तुमकां विशय दितलो. तुजे थावन मुसून आशेवन समया आमी आयल्या. एक घडीभर तुमच्या काळजांत आसलेले हर एक दूख, हर एक बेजाराय, हर एक खंत जिणेन तुमकां निरासपणाक हाडचें घडिता वा तुमच्या कुटुंबांत तुमकां कश्टांत घालची मनशां सगळ्यांक तुमी एक घडीभर जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करा आनी जेजू कडेन मागा. हे जेजू, हे सगळें म्हजें काळीज तुजे मुखार ओमतीता, म्हजें दूख तुजे मुखार ओमतीता, म्हजी बेजाराय तुजे मुखार हांव ओमतीता. ये जेजू, ये म्हाका मेळोंक ये जेजू, म्हजे लागीं उलय जेजू. तुजे कृपेचे देणया भंडार घेवन ये जेजू. तुज्या अगणीत खाकुळटीन म्हाका आपोड जेजू. तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका आपोड जेजू. हे दूख खंत हर एक तुज्या पांयां तळा समर्पण कर. म्हज्या समया, म्हज्या देवा आराधन आनी होगलाप, महिमा आनी स्तुती तुका. जिणेचें सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तन भुजून आशेन आंगारावल्या. ये जेजू ये
예수의 예수의 गडीभर मौन राहूया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एक संदेह आम्ही जेजूच्या पायांतळा समर्पण करूया. तुमच्या कुटुंबाची भुरगीं युवजन तुमची पती वा पतीन तुमची आवय बापूय भाऊ बहीण वा कुटुंबात असची आमची मलगडी कुटुंबाच्या सकट संद्यांक ते खंयच्याय गांवांत आसूं खंयसरी ते आसूं तुमच्या मागण्यांत एक गडीभर समया मुखार हाडा. तांचे सुख दुःख सकट सुमयाक समर्पण करा. तांचे कश्ट सुमयाक समर्पण करा. आज तांची ती गोडसाणेंत बदलोवंक तांकां बुजवण मेळोवंक तांकां धैर्य मेळोवंक ते कृपे भांडारा सुमयेतान तांचे ते वतोन येवंक सुमयाचो आशिर्वाद तांकां मेळोवंक तुमच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्यांक एक गडीभर मौनपणी समर्पण करा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgán Jésus. Örgán Jésus. Hoglab Jésus. Jésus. Mahima Jésus. Jésus. Stuti Jésus. Jésus. Aradan Jésus. Aradan Jésus. Boshiam. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मग अशें भाव भयणो थोड्या तेंपा पयलें एक स्त्री म्हाका सदां अप्रूप फोन कर म्हणटली फादर म्हज्या बसोत मोगा ह्या कुटुंबांत ह्या भुरग्यांची किरकिरी आयकोन म्हाका पुरो जाता. एका कुशीक म्हजो बेरो घोव काम करता जबाबदारी ना आनी एका कुशीक म्हजी सासू माय आनी मांव पिडेंत आसात. ही भुरगीं की सांगली आयकनात फादर कितें करचें म्हूण कळना केंगी गांव सोडया म्हूण म्हाका भोगता म्हणटली. सुमार फावटी तिणें म्हाका फोन केल्ले अशेंच मागा फादर म्हज्या बसोत म्हूण. थोडे तेंपा पयलें म्हाका जेरोजाक कितें वस्त गेम घेता आसतना ती स्त्री थंयसर मेळ्ळी. तिणें म्हजी वळख धरली आनी म्हणाले फादर गूड मॉर्निंग कशें आसात हांव तुमकां फोन करतलें पळय हांव तेच म्हणून हांवें विचारलें आतां तूं कशी आसाय. आतां हांव बरी आसा फादर. ओह तशें जाल्यार म्हजी भुरगीं बरो आतां इल्लीं बरीं जाल्यात म्हूण चिंता म्हळें हांवें. भुरगीं कांय बरीं जावनात फादर हांव बरी जाल्या. आनी ते म्हणाले अशेंच एक दीस सकाळीं तिका तकली रार जाल्ली भुरग्यांचे किरकिरी घरा काम करून करून पुरो जाल्लें खंयी धाव्या म्हूण भोगलें तिका. आनी त्या दीस ती घरांत भुरग्यांचें बूक उडयल्लें पुरा सामाकून दवरता आसतना निमाणे दुयेच्या ल्हान भुरग्याच्या बुकांतलें एक पेपर सकयल पडलें. आनी त्या पेपरांत त्या भुरग्यान एक बरें खावन बरयल्लें एक आवयचें खावन बरयल्लें. आनी ती म्हणाले ते खावन वचून म्हजी जिणी एकदम परिवर्तन जाल्लें बरी जाली आनी तुमकां हांव वॉट्सॅप करून धाडटा म्हणाली. आनी 2 दिसांनी तिणें म्हाका तें धाडलें. भोव अपुरबायेन त्या ल्हान भुरग्यान ती आवय कितली किरकिरी दिता जाल्यार त्या भुरग्याची बोगणां आमकां बरयल्ली. मम्मी म्हज्या मम्मी कितली बरी म्हजी मम्मी कितली सोबीत म्हजी मम्मी म्हजी मोगाळ मम्मी.
तू हसतना सूर्यो लजेन लिपता, तू राग करतना माट्यांत लिपता, तू गायतना चिलीपिली सुकणी मावून जातात. तुझे काळीज मासाचे गी वा साकरेचे जाल्यार मुळी वरत म्हणून म्हाका भेंड दिसता. तुज्या हाताचें जेवण अमृत, तुज्या तोंडांतले उतरां जिवीत, तुजी बोधबाळ जिणयेची वाट. ह्या घराचो उजवाड तूं मम्मी. मम्मी, तुजो मोग देवाचो मोग. हांव चिंता देव तुजे बरीच आसा कोण ना. आय लव यू मम्मी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो. तुमच्या भुरग्यांनी म्हणे अशें काही बरें लागी तुमकां? बरयलें जाल्यार कितलें बरें आसलें न्ही गे. पळया त्या ल्हान भुरग्याची बोगणां, त्या आवयचें मोन कशें बदलता. काथोलीक पयसपेची शिकवण आमकां म्हणटा, स्तुती करचे मागणे देवा तावन पाटी, कितेंय मेळ जाय म्हणले आशे नासतना देवा थंय सडता. आतां स्तुती करचे मागणे म्हळ्यार आमी देवाची महिमा वर्णुची. त्या भुरग्यान पळया, ते पोकळी भुरगे जाल्यार त्या आवयचे एक मोग त्या भुरग्यान ताच्याच भाशेन थंयसर वर्णिला. तुजें काळीज कितलें साकरे बरी, तुजो मोग देवाच्या मोगा बरी, तूंच देवा बरीच कोण ना म्हूण हांव चिंता. असली बोगणां त्या भुरग्याची आवयक संतोश दिता. देखून मगचे भाव भयणो, स्तुती करचे म्हळ्यार आमी देवाची महिमा, देवाचें बरेंपण, देवाचें काकुळट आमी निरंतर आमच्या काळजांत त्या भुरग्यान नियाळ केल्ले बरी आमी वर्णुचे जावन आसा. देखून हे मागणे आमकां पाटी कितेंच आशेना, बगार देवाक होगळाप आनी महिमा आमी दिता. कीर्तन 130:8. सर्वेस्परा, सगळे म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत, देवाच्या मोगाक आनी ताच्या विश्वासीपणा पासत, विश्वासी मोगा पासत हांव तुज्या देव मंदिरांत सरपडता. तुज्या नांवांक हांव अर्गां दिता, कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सगळा प्रास तुवें वर्तें केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो, महिमा जेसो. पण ह्या कितलीशीं कीर्तनां आसात देवाक स्तुती करची. देवाक आमी निरंतर स्तुती करता आसतना, देवाची महिमा आमी वर्णिता आसतना, देवाचो मोग आमी वर्णिता आसतना ती देवाची काकुळटूच आमचेर देवून येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो. थोडे म्हणटात खाले स्तुती करचे, खाले वर्णुचे, हे पुरा पिशेपण कोण ना म्हूण. ना मुगोचे भाव भयणो, एका भुरग्यान आवयचो मोग वर्णिल्ले बरी आमी सुमयचो मोग आमच्या काळजांत तो वर्णिता आसतना, गायता आसतना, स्तुती करता आसतना त्या देवाचो मोग आमच्या काळजांत देवून येता. When you turn your worries into worship, God will turn your battle into blessing. केदाळा तुमची कंत, बेजाराई, उणेपण सगळं तुम्ही देवाची स्तुती जावन परिवर्तन करतात गे. केदाळा तुमच्या जिविताचे ते झूज, ते कष्ट, दुःख सगळं देव आशीर्वादांनी परिवर्तन करूंक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो, महिमा जेसो. कीर्तन 140:5 4 वळी म्हणटा, संतत संततीक परगडता तुजी कृत्याची ओडवीक आनी तुज्या विश्वासी करण्याचे करता वर्णन. तुजी कीर्ती, तुज्या महिमेचो परजड, तुज्या आश्चर्यांचो हांव करता नियाळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो. आज आमी ह्या थळार मुडीपुच्या ह्या घोड्यार जर आमी मेट दवरून हांगासर आमी मागता जाल्यार आज आमी देवाची महिमा आनी आश्चर्य आमी वर्णूंक जाय. ह्या थळार भगवान जुजे वासान मेट दवरले दीस देवान हांगासर वतलो तो आशिर्वाद ती जर आजुनी कृपेची जर जावन सक्रमेंतांत वळटा. कितले जाणांक भलायकी, कितले जाणांक समाधान,
कितल्या जाणांक बरो फुडार कितल्या जिवितांत देवान ह्या पवित्र गुड्यांत तावन ताच्या जिविताची जर वडयला आनी जिवीत दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गांव जेसू होगळाप जेसू स्वामी उंड्याच्या रुपार आसलो तो आमच्या जिवितांत तो निरंतर क्रियात्मक जावन वावर करता. तो आमचे संगत आसा. तो आमकां राखता. तो आमकां सांबाळटा. त्या देवाक आमी काळजांत हांवन महिमा दिवया. ह्या थळार जाल्ल्या सर बरेपणा पासत आमच्या जिणेंत जाल्ल्या बरेपणा पासत जायत्यांच्या जिवितांत देवान ह्या थळांत वतल्ल्या आशिर्वादाक भलायकेक कृपेच्या जरी पासत आमी आतां देवाचें नांव वर्णिया, महिमा गावया आनी अर्गां दिवया. उबे रावन ताळये पेटोवन देवान केल्ल्या सर बरेपणाक आमी आतां अर्गां दिवया. जिणी ताका आमी समर्पण करया आनी ताचो आशिर्वाद मागया. कंदितलो सुनिया कर कंदितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. कर कंदितलो सुनिया कर कंदितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. कर कंदितलो सुनिया कर कंदितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. कर कंदितलो सुनिया कर कंदितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुमसून सोराय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सुनिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सुनिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हातान धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझ्या हातान धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझ्या नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुझो मोग करतलो तुका मळ्यात घालतलो. तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. आनी अर्गां दितलो सुनिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सुनिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. एक तुझ्या गरजान तुझ्या पायान पडतलो. उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. एक म्हज्या गरजान तुझ्या पायान पडतलो. उपकार उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो. हातकांतांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो. हातकांतांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो.
आधार मागतलो कवितलो सोनिया कवितलो सगळे मिठी जिणी 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 कवितलो Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. ಕೀರ್ತನ 119 165 ಒಳಿ धर्मशास्त्र सो मोकतल्यांक अपार शांती लाभता तांच्या वाटेर कसलेंच अडकळ आसचिना धर्मशास्त्र जो देवांक जायते शांती समाधान हाडतलें आज तेच धर्मशास्त्र देवाचें उतर जिविताचें उतर मुजवणेचें उतर भलायकेचें उतर आमकां अपार शांती दिता देखून कीर्तन 119 135 वळी तुज्या मुखामळ असो परजळ तुज्या सकराचेर फांकय म्हणजे हात असो जेजू कडेन मागा तुज्या मुखामळ असो परजळ म्हजेर आज फांकय आज इतलो पावस आयलो थंड वारें इतलें पुरो आसल्यार जेजू हांव तुज्या घरा आज आयलां तुजें दर्शन घेवंक आयलां तुजें उतर आयकूंक हांव आयलां तुजी महिमा गावंक आयलां हे जेजू तुज्या पुनर्जिवंतपणाच्या मुखामळ असो तो दैवीक परसळ म्हजेर फांकय आनी तुजें कायदे आज म्हाका शिकय तुजें उतर आतां हांव आयकूंक येता तुज्या मुखामळ असो परसळ म्हजेर फांकय म्हजें अंतस्करण उक्तें करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हाका दी म्हजें अंतस्करण तुज्या उतराक उक्तें कर सुमया अपोस्तलांच्या कृत्यान 16 अध्याय सांव पावलो पिलिपांत देवाचें उतर थंयसर प्रगट करता आसतना थंय लिडिया म्हणली एक भक्तीन आसली ती पितांबर लुकटाची व्यापारिस्त जावन आसली ती पावलाच्या शिकवणेक आयकता आसतना सुमयान तिचें काळीज उगडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेजू होगळाब जेजू सुमयान तिचें काळीज उगडलें देवाच्या उतराक सुमयाच्या मुखामळाक जेजूच्या जिवंतपणाक उक्तें केलें आज तोच सुमी आमचें काळीज ताच्या त्या दैवीक उतराक उक्तें करूंक बुजवणेचें धैर्य दिवचें प्रेरण दिवचें जिविताची वाट दाखोवचें तें उतर आमी आयकूंक येता आसतना तोच पवित्र आत्मो आमचें अंतस्करण उक्तें करूंक ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನ
अभिषेक मारा बन्नी उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप 21 अध्याय. एक दीस इजिप्तकान हगारा उदेशी अब्राहमाक जल्मल्लो पूत इस्माएल साराच्या पुता इजका संगी खेळटलो. सारान हे देखले आणि अब्राहमाक तिने म्हळें, या सकर्णीक आणि तिच्या पुताक भायर घाल. या सकर्णीच्या पुताक म्हज्या पुता सवे दैजसो वांटो मेळोंक नजो. ही उतरां आयकून अब्राहमाक कठीण दूख भोगली, कित्याक इस्माएली तसो पूत जावन आसलो. दुसरे दिसा सकाळीं फुडें अब्राहमान खाणाची बुती आनी उदकान भरली सामड्याची पोती हगाराक दिली आनी भुरग्याक तिच्या खांद्यार दवरून तिका धाडली. ती गेली आनी बेर्शेबाच्या अरण्यांत भोंवूंक लागली. उदक काबार जातस तिने भुरग्याक एका झाडा मुळांत दवरलो आनी सुमार 1 फर्लांग पयस वचून ती बसली. आपणा इतल्याक ती म्हणाली, म्हज्या भुरग्यान म्हज्या दोळ्या मुखार मोरचे पळोवंक म्हज्यान सोसूंक जायना. तें ती बसून आसतना भुरग्यान व्हडल्यान रडोवंक सुरू केलें. भुरग्याचे रडणे देवाक आयकलें आनी देवदूतान हागाराक उलो करून विचारलें, कितें जालें हागार, भियेनाका, भुरग्याचे रडणे देवान आयकला. उठ, भुरग्याक उखल आनी शबीत सांबाळ, कित्याक ताचे संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देखून तिचे दोळे उक्ते केले आनी तिने उदकाची एक झर पळयली. ते वचून तिने उदक हाडलें आनी भुरग्याक पिवोंक दिलें. देव त्या भुरग्या सवे आसलो आनी तो वाडलो. अरण्यांत ताणें वस्ती केली आनी एक निपूण शिकरेगार तो जालो. देवाचे उतर हे कोकणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगाच्या भाव भयणो, आमी आतां आयकल्लें देवाचें उतर नियाळ करया. अब्राहमाक उतर प्रायर देवान एक पुताक दिता आनी ताच्या मुखांतर एक व्हडलें राष्ट्र उजयशें करता म्हूण बसयलें. पूण जायतो तेंप अब्राहमाक भुरगीं नासलें देखून सारान म्हळें, आनी म्हाका भुरगीं जायनात, तुज्या सकन लागीं वच आनी तुका एक भुरगो ती दितली. अशें अब्राहम आपल्या सकन सांगाता एक पोटोवन ताका जल्मलो जावन आसा इस्माएल. थोडे तेंपा उपरांत साराय गर्भेस जाली आनी ती प्रसूत जाली. त्या भुरग्याक इजाक म्हूण नांव दवरलें. आतां साराचो भुरगो आनी हागाराचो भुरगो दोगांय जलांत खेळटा आसतना ह्या व्हडली मायेक साराक इल्लो मोसोर जालो कोण ना. ह्या साकरणीच्या भुरग्याक म्हज्या भुरग्या सांगी दायज मेळोंक नजो आनी तांकां तूं हांगातावन भायर धाड. ह्या घरांत आनी रावचें नाका म्हूण सांगून सारा अब्रामाचेर एक प्रेशर घालता आनी अब्राम बारी दुखेस्त जाता. पूण देव अब्रामा म्हणटा, भियेनाका अब्राम, हांव दोगांय पुतांची संतत हांव एक राष्ट्र जावन हांव वाडयतलो. दुसऱ्या दिसा अब्राहम हागाराक एक बुती आनी उदकाचें पोतें दिवन धाडटा. मग अशें भाव भयणो, एक घडी भर आमी नियाळ करूंक जाल्यार आतांचे परिस्थिती न्ही ती. त्या काळार आतां असले बरे शहर आंगडी घरां नात. त्या अरण्यांत सोर जावं पुरो, रानमण जती जावं पुरो, जायते तरांचे बेबिरांत त्या अरण्यांत आसा. उदक अरण्यांत ना, खाण जेवण ना. बुती दिल्ली आनी दिल्ले ते पोत्यांतले उदक कितले दीस पुरो चिंतून पळया.
हगाराची स्थिती आमी एक घडी बरोबर नियाळूं जाल्यार कितलें कठीण आसलें आमी म्हणून चिंतून पळया. तें बेन, तें एकसुरपण, तें येवं वत, तान, भूक, भुरग्याचे रडणे हें सगळं तिका आयकून तिची मौत इरार जाल्ली. आपलो भुरगो उदक नासतना, खावंक न्ही, पिवंक उदक नासतना मोरच्या स्थितीर तिच्या हातांत आसलेल्या भुरग्यांक पळयता आसतना तिचे काळजांत कसलें दूख आसलें म्हूण आमी नियाळ करियेत. आतां इल्ल्या वेळार म्हजो भुरगो मरता, म्हज्या हातांत मरोंक नजो, म्हज्या दोळ्या मुखार मरोंक नजो म्हूण एक फर्लांग पयस त्या भुरग्याक दवरून ती रडोवन बसता, खंतीन बसता. आनी त्या वेळार त्या भुरग्यान व्हडल्यान रडले वेळार भुरग्याचे रडणे देवाक आयकले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां जेसो भुरग्यांचे रडणे देवाक आयकता. भुरगीं रडतना तें भुरग्यांक चुप करता आमी, पूण भुरग्यांची दूख देव पळयता. त्या भुरग्यान व्हडल्यान रडतना भोवशेन इमान रडलें कोण ना, ताणेन रडलें, बुकेन रडलें, भुरग्याचे रडणे देवान आयकलें. आनी एक दूत हगाराक म्हणटा, तूं कित्याक इतल्या कंतीन बसलाय? तुज्या भुरग्याचे रडणे देवान आयकला. जे भुरग्याक तूं सांबाळ. आनी ती उठोवन पळयता, उदकाची झर थंयच वळटली आनी त्या भुरग्याक त्या झरीच्या उदकांत थान बगयता. आनी देवाचें उतर म्हणटा, देव त्या भुरग्या सवे अरण्यांत ताच्या संगी आसलो. एक व्हडलो शिकारीगार तो जावन थंयसर तो जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हरगांव जेसो, होगळाप जेसो. कीर्तन 3:4-18 देर सांडल्यांक सर्वेस्पर लागीस आसा, खंतींत बुडल्यांक तो निवारता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां जेसो देर सांडल्यांक, खंतींत बुडल्यांक, जिणये निरासपण भोगतल्यांक चिंती नाकात, देव आमचे तावन केंगी पयस गेला म्हूण सांगून देव आमचे लागीस आसा. सांत इग्नेशियस लॉयला म्हणटा, संगती कितले गोंदळ बरी दिसतात गी, तितले चड बरोसो आमी देवाचेर दवरी जाय. जायते बडी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिणयेंत थोडे संगती मस्त गोंदळ बरीत जातात, मस्त कन्फ्युजन म्हणटात. थोडे बडी आमकां जियोंक जायना, सोसूंक जायना, मोरया गांव सोडून अशे थोडे संगती आमच्या जिणयेंत येतात. त्या सगळ्या वेळार आमचो बरोसो आमी देवा थंय चड करी जाय. मनशाचो आदार उपकार असो जायनातल्या वेळार देव आमचे लागीस आसा. खंयचेय जायना म्हणटा आसतना मगच्या भाव भयणो उडासतरा रसलो देव आमच्या सगळ्यांच आसा. कीर्तन 16:8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. आमच्या दोळ्या मुखार सदांच सर्वेस्पराची प्रसन्नता आसले वेळार, ताचे ते आमी एकवटून रावले वेळार, तो आमच्या उजव्याक आसले वेळार आमी केदाळाय भियेचे म्हूण ना. कोणोसाची सांत मगदलेन म्हणटा, तुवें सर्वस्व होगडे जे पडल्यार देवा थंय सर लपचे खातीर तुजी पातयेनी तुवें होगडोवंक नजो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अळगांव जेसो, होगळाप जेसो. एक पटी एक स्त्री आपल्या जिणयेंत सखड बरोसो सखड होगडोवन ती गुरू सरशी वता आनी म्हणटा, गुरुजी म्हाका शनी लागला, म्हाका सोल, हांव अनलकी, खंयच्याकी हांवें हात गेल्यार म्हज्या मुखार अनाहुतां अवघडां सगळीं म्हज्या मुखार येतात, म्हाका जियोंक नाका, हांवें आतां कितें करचें म्हूण तूंच सांग. आनी गुरुजीन त्याचे सगळे कश्ट आयकून म्हळें, तिका म्हळें, सुर्याक पाट करून तूं गेल्यार सावळी तुज्या मुखार पडटली, सुर्याक फूड करून तूं वेशी जाल्यार तुजी सावळी तुज्या फाटल्यान पडटली. केदाळा मगच्या भाव भयणो, आमी सुर्याक पाट करून वेता, केदाळा आमची सावळी आमच्या मुखार पडटा. पळया तुमी, केदाळा सुर्याक फूड करून आमी वेता, आमची सावळी कितें आसता, आमच्या फाटल्यान आसता.
तसो उजवाड आमच्या मुखामळार पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अळगांचेसो होगळाबचेसो कीर्तन 145:18 आपणाक उलो मरतल्याक समेस्तांक काळजां तावन ताका उलो मरतल्यांक सुरेस्पोर लागींच आसा. कीर्तन 140:6 5-10 जाका बसो देव आदार दिता तो सुरेस्पोर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरतलो तो बागी. त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार, दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे तो सस्नाक सांबाळटा. देव दर्यांत आसले भुमीर आसले मनशाक हरी एकल्याक तो सांबाळटा. दगदबुगतल्यांक तो न्हीद करून दिता, मुखेल्यांक खावंक जेवंक दिता, कैद्यांक सुरेस्पोर सुटका दिता, सुरेस्पोर कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते करता, भगवल्यांक नीट उबी करता, सुरेस्पोर नितीवंत असो मोग करता, सुरेस्पोर परक्यांक रखता, अनाथांक आनी विधव्यांक सांबाळटा, पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गांचेसो होगळाबचेसो महिमांचेसो स्तुतीचेसो. दितनियम 30:1 अध्यायांत मोयशेन जोशुवाक सगळे मुखेलपण बसयल्ल्या गांवांक पयचे दिल्ल्या वेळार मोयशे जोशुवाक म्हणटा सुरेस्पोर तुज्या मुखल्यान वेतलो, तुजे सवे आसतलो आनी तुका सोडून घालचो ना आनी तुका तो सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गांचेसो होगळाबचेसो महिमांचेसो स्तुतीचेसो. मोगाच्या भाव भयणो, आमचे जिणेंत तोच देव आमकां सांडोवन घालिना. तो आमचे सवे आसा, तो आमकां रखता, तो आमकां सांबाळटा, आमचे रडणे ताका आयकता, आमचे दूख ताका आयकता. प्रत्येक जावन आज जायतीं भुरगीं विविध पिडेन विविध तराच्या कश्टा अनवरांत वा खांबेली जावन विविध शोशणाक बली जाल्यात. आज तसल्या सर भुरग्यां पासून आमी मागया. थोडे फावटी आमचे जिवितांत शानीम आयल्या, ग्राचार आयला, वा आमी अनलकी पर्सन, हांवें किंचेय केल्यार म्हाका सूख ना, असल्या नकारात्मक चिंतपांत आमी जायते फावटी निरासपणांत जियेता. दिमी घालया आनी एक घडी भर आमचे सगळे दूख जेजूक समर्पण करया. सकड दिमी घाला. एक घडी भर सुमया मुखार तुमचे दूख उसारा. इल्लोसो वेळ मौन रावून तुमच्या जिणेंत थोडे फावटी असली गडिता आसली जावं पुरो. कोणी नांत म्हाका सांडून घाला असले जायते चिंता आमच्या मुखार आसूं पुरो. आज तुमी आमकां म्हणटा नानिन्न सृष्टिसिद देवा, नानिन्न रक्षिसिद देवा, तुका रचलो देव हांव, तुका पातकांतले सोडयल्लो देव हांव, तुका सांबाळचो देव हांव. ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ದೇವರು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾದು ಕಾಯುವ ದೇವರು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ದೇವ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. तुका रचलो देव हांव, वसलो देव हांव, सांबाळचो देव हांव. एका भुरग्याचे रडणे आवयक आयकल्ले बरी, हागाराच्या पुताचे इस्मायलाचे रडणे देवाक आयकल्ले बरी. हरी एकल्याचे रडणे, हरी एकल्याचे दूख, हरी एकल्याचे कष्ट मुगाचे भाव बहिणो देवाक आयकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गांचेसो होगळाबचेसो आमी सकड त्या देवाचेर गोंड पातयेन दवरया, भरोसो दवरया. या पवित्र तळाक, कुरपेच्या झरीच्या तळाक आमी आयल्या.
भगवान तुझे वासक देवाने का ओढ आक्रांतांतले मरणांतले रखल्या पवित्र तळार आम्ही असाव. तोच देव आज या सक्रामेंतांत आमचे मध्ये प्रसन्न जावन आसा. आम्ही सगळ्याकडे हात उभारून मागया. जेजू हांव रडता, म्हाका कश्ट आसा, दूख आसा, रे बटी आमचे जिवीत कोणाय की नाका जाल्ले जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, संतोष ना. जेजू तुझे मुखार हे सगळे समर्पण करता. जेजू तू आमकां हाताक धरून चलय. जेजू ಎದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾಕಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ, ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ, ಎಂದೆಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದೇವ. ಎದರದಿರು ಮಗಳೇ ಮಗಳೇ, ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ಎದರದಿರು ಮಗಳೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವ. ಅಂಜದಿರುವುದು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಇರುವ ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವ, ನನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮುದ್ದು ಮಗನೇ, ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಕಂದ, ನನ್ನ ಜೀವ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಜೀವ ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೆದರಬೇಡ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಅಂಜಬೇಡ. ಈಗ ನಾನಿನ್ನ ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು, ಕಾದು ಕಾಪಾಡುವೆನು, ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ. ಜನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ
आमच्या हासुण्याच्या हातात आम्ही घेऊया. प्रस्तुत त्याला समर्पण करूया. सोमी आमकां हरी एकल्या हातावर त्यांचं आमकां आवडटा. तुमचे संगी असत होते. एक घडीभर समर्पण करा. संपूर्ण सुमयेच्या हातान समर्पण करा. तुमची मौत एक घडीभर हळू करा. काळजांतले सगळं दुःख सुमया मुखार समर्पण करा. ताणें तुमचो हात धरला. तो तुमकां सांबाळटा. तुमच्या भुरग्यांक तो राखता. तुमच्या कुटुंबाक तो राखून राखता, सांबाळटा. सगळं तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्या संग्यांक एक घडीभर समर्पण करा. आवडतावन पयस गेल्ल्यांक, कुटुंबांतावन पयस गेल्ल्यांक, वायट वाटे गेल्ल्यांक, वायट सवयेक बली जाल्ल्यांक एक घडीभर सुमयेच्या हातान दिवन, सुमया ह्या म्हज्या भुरग्यांक तूच हाताक धरून चलय. तांची मौत परिवर्तन कर. तांकां बऱ्या वाटेन चलय सुमया म्हण मागया. आमचे जायते भाऊ भयण बाबडतावन पयस गेल्यात. वायट सवयेक बली जाल्यात. पिवण्याक, ड्रग्साक, वायट इश्टगतीक बली जाल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीक समर्पण करया. हे जेजू, ह्या आमच्या भुरग्यांक, आमच्या सर भाऊ भयणीक तूं हाताक धरून चलय. तांचे अंतस्करण उक्तें कर. तांकां जिविताची वाट दाखय. जिविताच्या वाटेन चलोवंक तांकां शिकय सुमया. आमचे संगी तू आसाय जेजू. तू आसाय जेजू. तू आसाय जेजू. आमचे संगी आसाय जेजू. तू कष्टातल्या संगीत आसाय जेजू. संगीतो आमकां राखताय जेजू. सुखा दुःखांत तू संगी आसाय जेजू. दिवन तुजी ससाय आमकां. दिवन तुजी ससाय. आमचे संगीत आसाय. सुखा दुःखांत संगी आसाय हात धरून चलयताय जेजू. तू जेजू. जेजू. दिवन तुजी ससाय आमकां. दिवन तुजी ससाय. भिरांत आमकां भक्ताना. धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना. जैत आमकां जोड दिताय जेजू. जैत आमकां जोड दिताय जेजू. आमचे संगीत आसाय. सुखा दुःखांत तू संगी आसाय जेजू. तुजी तुझ
सुमी आमचे सवय आसा गादीच्या पुस्तकांत 8 अध्याय 21 वडी म्हजो मोग करतल्यांक हांव म्हजी ग्रेस्तकाय दिता आनी तांची भंडारा हांव व्हरता. आज सुमयेच्या मोगान तुमी ह्या पावसल्या दिसांत इतलो पावस आसल्यार ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. देखून सुमी म्हणटा हांव म्हजी ग्रेस्तकाय पुनर्जिवंतपणांत जोडलेली ग्रेस्तकाय शांती समाधान संतोष तुमकां दिता. तुमची भंडारा हांव व्हरता. तुमचे सवे हांव रावता. म्हजो आशिर्वाद तुमकां सदांच आसतलो. असल्या बरोवशांत सुमयेचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर आमी मागिल्ल्या सगळ्यांचेर प्रत्येक जावन ह्या पावसल्या दिसांनी जायते जण आज कश्टांत आसात. घर होगडोवन वाटेर आसात. कृषी केल्ले जायते नश्टांत आसात. ह्या सगळ्या लोकांक आमी समर्पण करून सुमया ह्या सगळ्या लोकांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागया. प्रार्थया ए देवाचे सक्रमेंत काळजा कष्टन सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळसदान आमचे ते आमी बगे सरको. तुज्या कुडयेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेता आनी रजवर चलयताय ससनाच्या ससना.
Diaken बसात या पवित्र मिसाचे इरादे असे आसात अर्गान जावन दितात रोशन सुनीता तोरस मोगरनाड रीना कार्लो आग्रार डेल्विन मोंतेरो मिया पदाव हेराल्ड मोंतेरो मिया पदाव प्रत्येक इराद्यां खातीर अजयलो बोबेल तांगडी देवादीन पेड्रिक रूडी तोरस हाच्या आत्म्या खातीर केविन डिसोजा बचपे अर्गान जावन रॉकी आनी कुटाम देरेबोयल अर्गान जावन देवादीन डॉमिनिक मोंतेरोच्या आत्म्या खातीर नवीन जनेट मोंतेरो लुट्स वाडो सुनीता डिसोजा जल्म दिसाच्या संदर्भार येल्ल्यार पदाव अर्गान जावन दिता स्टॅनी मोनीस बोरीमार प्रत्येक इराद्यां खातीर गॉडविन आनी झीना रुजारियो कुप्पे पदाव अर्गान जावन दिता सिल्विया डिसिल्वा मोडांकाप ॲग्नेस लस्रादो आनी कुटाम बिजय विल्सन लस्रादो आनी कुटाम बिजय कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सांद्यां खातीर विक्टर मोंतेरो वर्काडी नेरी डिमेल्लो आनी अंजेलिन डिमेल्लो लोरेट्टो अर्गान जावन सिप्रियन टेल्लिस लुट्स वाडो एवलिन डिसोजा विजयाडका प्रकाश डिसोजा विजयाडका देवादीन थॉमस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर संतोष डिसोजा मांडेला देवादीन मारिया डिसोजाच्या आत्म्या खातीर संतोष डिसोजा मांडेला प्रताप डिसोजा अर्गान जावन वर्काडी प्रवीण लोबो मोडांकाप संतोष आनी प्रिमा नाळा राजेश लसरादो अर्कान वाडो ह्या सर इराद्यां खातीर आमी मागता आसतना आमचेय इरादे सांजुजे वाज बापा मुखांत्र सर्गींच्या बापाक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी भेटोवन दिवया उबी रावात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या स्मी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवस मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो ख्रिस्ताते भोवमुगाच्या भाव बहिणीनो आज आम्ही या देव मंदिराक आयिल्ल्या वेळार आराधनाच्या पयलेंच कीर्तन आमी निराळ केल्लें तुज्या ग्रेस कायेंत तूं आमकां दोशी करताय जिविताच्या जरींत आमची तान बगयताय देव क्रिस्त जावन आसा समयाच्या पुनर्जिवनपणाची ग्रेस काय ताच्याच कुडी रक्तांत तो आमचे आत्मीक पोशण करता तसो पटलाव करतल्यांक तसो मोग करतल्यांक ताणें दिवचे श्रेश्ठ देणे जावन आसा ताचीच कूड आनी रगत आनी देवाचे उतर जिविताची झर आतां आमी ह्या येवक्रिस्तांत फावो ते बरी वांटो घेवंक ती ग्रेस काय आमच्या काळजांत आमी पुंजोवंक त्या जरींत आमची तान बगोवंक जिविताचे प्रेरण जोडोवंक आमी कृपा मागया ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेवंक आमची मनां आमची काळजां नितळ करून सुमयाक आमच्या काळजांत घेवंक आमच्या पातकांचे बोगसणे मागया संगता मागया हांव पातकी सर्वदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव अवसरून सांगता मनान चिंतून तोंडानुसारून वायट आदरण बरें सोडून हांवें जाय तितली पथकां केल्या ओमचो अपराध ओमचो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकुळट करूंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन
प्रार्थया श्रेयस्पर आमच्या बापा सांजचे वासाक परसडीत मागणे आणि दुबळेकायची जिनी जीवन तुझ्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या बसत आम्ही तुका अर्गां दिता आम्ही त्याच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आणि दुबळेकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एक म्हणत जियेता आणि रजवड चलयता ससनाच्या ससना नहोम प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप शुभ संदेश आटलेल्या दुतांची पावलां पर्वतार पळया तो शांती प्रगट करता सुदा तुज्यो परजो संभ्रमोक लाग तुज्यो आंगण्यो पाळ कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर दाट घालचो ना ताजो सरकोस नाश जाला सर्वेस्पर जाकोबाचो प्रताप वय इस्रायलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो कित्याक विध्वंसकांनी ताची देसवाट केल्या आनी ताच्या फांट्याचो नाश केला रक्तान बुडलेल्या शाराचे काटा फुटींनी आनी लुटीन तें भरलां ताचे लुटीक अंत ना जामनाचे माग सक्राचो कडकडो घोडे फेर मारतात रथ हालतात दोलतात पोडासावर धांवधावांनी वेतात तालवारी झगझगतात भाले तळतळतात गायेल्यांचे कातड मेल्ल्यांच्यो राशी अगणित मडी ते मोड्यांक आदलोन पडटात हांव तुज्या आंगार मेळ्ळें उडयतलो हांव तुका लजेक घालतलो तूं केन्याचो एक माल जायशें करतलो तेन्ना तुका पळयतात ती सगळीं तुजे तावन पयस सरून म्हणटलीं निनेवाचो नाश जाला कोण तुजे पासो रुदान करीत तुका बुजोवन दितलीं म्हाका खंय मेळटी देवाचें उतार हें देवाचे उपकार मरण दडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच मरण दडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच तांच्या नाचाचो दीस भोव लागींच आसा तांची निमाणी घडी धांवत येता कारण सरस्पर आपले परजेक नीत कन्न दितलो आपल्या सेवकांची तो दया करतलो मरण दडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच आसा तो हांवच म्हूण ओळखून घेया म्हजे शिवाय दुसरो देव ना मरण दडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच मरणा उपरांत गूण करचें हांवेंच मरण दडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच जळजळटा ती म्हजी तालवार पाजून हाडटस नीत करूंक हांव उबो जातलो म्हज्या दुस्मानाक परत्यान हांव बूथ शिकयतलो म्हजो द्वेश करतल्यांक हांव पाटीन दितलो मरण दडटा आनी जीवन करता तो हांव एकलोच नीतीपासो दगदनी भोगतली कितली बागी सर्गीचे राज तांचे Hallelujah, hallelujah,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो मतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभोर्थ महिमा तुका येसोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडयता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडयता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूं ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशाक दुसरें कितें दिव्येत? मनशा पोत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुता सवे येतलो आनी त्यावेळी हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतस हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राजांत आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचें उतर हे वखली तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते बोमगस्य भाव भयणीनो, जायते राजकीय आनी धार्मीक समावेश जावचे आमी पळयला. हे राजकीय समावेश जाता आसतना व्हडले व्हडले मनीस व्यक्ती येता आसतना हजारांनी हजार लोक, लाखांनी लोक थंयसर येता आनी आमची माध्यमां म्हणटात जनसागर हारिदू बरुत्तिदे, म्हळ्यार तितलो लोक येता म्हूण सांगून. असल्या संभ्रमाक लोक विविध गांवांतावन येता, पूण असलो संभ्रम तो तात्कालीक आनी थोड्या तेंपाचो जावन आसा. अशेंच एक फावटी थोड्या वर्सां पयले कोडयेलांत एक राजकीय व्यक्ती आयिल्ल्या वेळार जायतो लोक थंयसर गेल्लो. म्हज्या फिरगेसो एकलो गेल्लो. राती 11 वरांक तो इगर्जे कडेन येवन दार बडयता, म्हाका एक टॉर्च दिया फादर, वेळ जालो म्हूण सांगून. ताका हांवें म्हळें, तूं सायबा तूंय गेला गे राजकीय समावेशाक? वय, पूण तूं आनी एका पार्टी खातीर वोट घालूंक घरान घर वेतलोय, पूण आतां हे कशें ह्या पार्टेक आयिल्लें म्हूण विचारलें. तशें कांय न्ही पळय, तें दुसरेंच, तें वोट दुसरें हें दुसरें. हांगासर आमकां टिकेट ना, फ्री जेवण बिर्याणी फ्री, सोरोय फ्री. येतना पळय 500 रुपया दिलो म्हाका, एका दिसा सांबाळ दिलो. सुटचें घाल्याक फादर म्हणालो. मग अशें भाव भयणो, असल्या समावेशाक वेचे जायते जण आसात, पूण त्या व्यक्तीचो तो पाटलाव करनात. पळोवंक, सबाय पळोवंक वा भाशण आयकूंक अशे वेचे आसतात. आनी ह्या व्यक्ती कडेन विचारलें, खाली सायबा भाशण कशें आसलें? भाशण मत्ती फादर, हांव काल दुकर मारूंक गेल्लो, म्हाका न्हीद नासली, देखून हांव बसार घट्ट न्हिदलो म्हणालो. पळया, एका व्हडल्या समावेशाक गेल्ल्या मनशान वचून तसो फायदो जोडलो शिवाय थंय कांय करूंक ना. असलींच परिस्थिती जेजूच्या काळारी आसली. जायतो लोक जेजूचो पाटलाव करून येतलो, जेजूच्या पाटल्यान येतलो. थोडे जाण ताका आकर्शीत जाल्ले, थोडे ताचे तो कितें करता म्हूण पळोवंक येतले, हो कोण व्यक्ती म्हूण पळोवच्या घेतले. गूण जावंक पिडेंत कश्टांत जेजू फाटल्यान जायतो लोक येतलो. शास्त्री, फारिजेव, थोडे पंडीत वो कितें शिकयता म्हूण ताका परखुंचे खातीर येतले. अशें जेजू फाटल्यान येवचो तो सकड लोक ताचे फाटलावदार न्ही म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेजू आयच्या शुभोर्तेन म्हणटा, म्हजो पाटलाव करतल्यांनी आपणाक इन्कार करन तांणी तांच्या सोंत कुशेन
तांचो कुरिस्तांनी उखलून घेवंक जाय आनी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. म्हजो कुरीस सलोसवांचो कुरीस, जेजूचो कुरीस सलोसवांचो कुरीस, जेजून आमचे खातीर पातकांक आमच्या पातकांच्या परीकपणा बसत जेजून कुर्सार भेटयल्लें बलिदान आनी तो कुरीस सलोसवांचो कुरीस जावन आसा. आतां आमच्या जिणेंत आमी ह्या कुर्साचे करता, गळ्यांत कुरीस घालता, घरांनी कुरीस घालता. कित्या खातीर? 3 संगती मुतींत आमी दवरूंक जाय. पयले सुवातेर जेजूच्या सलोसवांचो कुरीस जेजूच्या मोगाचो आनी सॅक्रिफिसाचो गुर्त जावन आसा. देवा बापान मनशाकुळाच्या मोगा खातीर आपणाच्या पुख्ता मुखांतर केल्ल्या सॅक्रिफिसाचो, तो मरणाचो, तो मोगाचो गुर्त जावन आसा. दुसरें, आमकां कुरीस एक जैतसो गुर्त जावन आसा. जेजून कुर्सार मरणाचेर सैतानाच्या सर पदवेचेर जैत वल्लो एक गुर्त आमकां कुरीस जावन आसा. तिसरें, जेजूचो कुरीस आमकां बरवसो दिता. तो कुरीस आमकां निरासपणाक हाडिना. कुर्सा फाटल्यान आसली दूख, कुर्सा फाटल्यान असलें कश्ट सगळी आमकां बरवसो दिता. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें पुनर्जीवनपण. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 5 वळेंत सांत पौल म्हणटा, कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरूंक जाल्यार ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी वांटेली जातेल्या. आतां क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटेली जावंक आशेवच्यांनी ताच्या मरणांत वांटेली जावंक जाय. हर एकल्याचो कुरीस तांणी उखलून घेवंक जाय. सांजो मरवियांनी म्हणटा, तुवें तुजो कुरीस स्विकार करी जाय. आमी हर एकल्यांनी आमचो कुरीस स्विकार करी जाय. एक मणियरपणाचो कुरीस जेजून म्हाका दिला. आमच्या धार्मीक भयणीक तांच्या धार्मीक जिणेचो कुरीस जेजून तांकां दिला. तुमकां कुटुंबांत काजारी बेससो कुरीस तुमकां दिला. जायत्यांक फिरगजेंत गवळीक वावरांत सेवा दिवंक सेवेचो कुरीस तुमकां दिला. सो आमचो कुरीस आमची क्रिस्तीक जिवितांत आमकां दिल्ले ते मणियरपण वा सेवा आमी ती स्विकार करूंक जाय. स्विकार करतना आमी अमकास इन्कार करूंकी आसा. देवाच्या कुशीक स्विकार करतना आमच्या कुशीक आमी पाट करूंक आसा. देखून सांजो मरवियांनी म्हणटा, तो तुवें धैर्यान वयले वरवीं तूं सर्गाक पावतलोय. आमी केदाळा धैर्यान सुमया आमचो कुरीस सुमयाच्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालून आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी प्रामाणीकपणी जियेता. सुमयाच्या कुर्साचेर दिश्ट घालून जियेता. ती वाट आमकां सर्गाक व्हरून पावयता. थोड्या वर्सां पयलें बेंगलोरांत म्हजे अध्यात्मीक शिकपाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक 10 जाण पद्राब आनी 50 जाण सिस्टरां आसलीं आमची. थंयसर आमी आमचो अनुभव वांटून घेवचो आसलो. एक दीस मिसा वेळार येस वचपा वयर एका पद्रेबान एक अनुभव वांटून घेतलो. ताच्या फिरगजेंत तो भुरगो आसतना एक क्विज पद्रेबान तांकां दिल्लें. तातूंत 10 प्रस्न आसले. आमी सोबीत जायचे जाल्यार कितें करी जाय, ग्रेस जाय जाल्यार कितें करी जाय, बुद्दवंत जाय जाल्यार कितें करी जाय, असले 10 सवालां आसलीं. निमाणे सवाल, सर्गाक वचूंक कितें करी जाय. आनी पद्रेबान म्हळें, ते निमाणे प्रश्नेक 10 मार्क आसात, उरल्या प्रश्नेक एक मार्क. आनी भुरग्यांनी 10 प्रश्न बरयले, पूण 10वेच्या प्रश्नेक 10 मार्क मेळचे खातीर लांब जवाब बरयले. सर्गाक वचोंक, मिसाक वचचें, कुमसार जायचे, कुमगार काणेचे, तेस करेचे, लांब पाटीत बरयले. पद्रेबाक भारी खुशी जाली. पूण निमाणेक आन्सर पेपर आसले डेव्हिड म्हणल्याचे. ताणें बरयलें इतलेंच, सर्गाक वचोंक मर जाय म्हूण सांगून. सकड भुरगीं पाद्रेवान वाचून सांगतना हांसलीं, ओ डेव्हिड मरता गी, डेव्हिड मरता गी म्हूण सांगून.
आनी पाद्र्या बाकी इल्लेशें बगलें सकाळी मीस रोजार कुमसार बरयला ह्या चेड्याक मीस रोजार कांय ना काले मोरचे म्हणून पाद्र्या बागिल्ले बगलें आनी त्या दीस ती भुरगीं घरा वयता आसतना हे डेविडाक तमाशे करतले ओ डेविड मोरता सर्गाक वचूंक डेविड मोरता म्हणून सांगून तांतो रोबीन म्हणलो भुरगो ताका पडल्यार डेविडा पडल्यार जायनातले देखून मस्त तमाशे करतलो चिडयतलो अशें चलोवन तांच्या हळ्ळेक वयता आसतना एक ल्हानशें तोड उतरोंक आसा पावसलो दीस भुरग्यांनी उतर चितले उदक मात्र आसा आनी सकयल व्हडली खणी पात्रांची कोटपांची खणी आनी वो रॉबीन त्या उदकांत रावून डेविडाक आपोवन म्हणटा डेविडा उलरे हांगा सकयल उड रे मेल्या सर्गाक वेताय रे म्हणून भुरग्यांनी हांसोंक सुरू केलें डेविड इल्ले पयसत रावलो ते दाडा थंयसर एका रुकार ते वांदोर धांवतले वांदोर आतां बरो वांदोर नात एका सुक्या पांट्याचेर वांदोर उडतना एक व्हडलो सुको पांटो ह्या रोबिनाचेर कुडके जावन पडलो आनी रोबीन सकला पडलो आनी एक थंयसर पडले वेळार एक ल्हान फातराचेर पांय दवरून एक पाल धरून उमकळटलो ते दाडा उरले भुरगे सक्कड सोन धांवले आनी घरा वचून म्हळें डेविडान रोबिनाक लोटून सकला घाले म्हणून सांगून डेविड धैर्यादीक भुरगो मांडे भितर कांय ना जाल्यार एका कुशीन तावन तो देंवता एका फातराचेर तो मेट दवरता फातर हालता जाल्यार ताका उखून आपणाच्या खांद्यार दवरून वयर चडयता वयर चडता चडतना तो फातर निसरून डेविड सकला पडोवन त्या फातरा मदें पडोवन मरता मोगाचे भाव भयणीनो सर्गाक वचोंक हांवें मोरसय डेविडाक तें कितें म्हूण कळीत नासलें पूण जिणेंत ताणें मरोन आपणाचो जीव आपणाचो द्वेश करतल्या भावाक ताणें दिवन दाखयलो आनी तो पाद्र्या म्हणालो तो रोबीन दुसरो कोणी न्ही हांव तो रोबीन आज पाद्र्याप जाला जाल्यार म्हजे खातीर म्हज्या भावान डेविडान जीव दिल्लो तें घडीत म्हजें जिणी बदलता हांव एक पोकरी भुरगो आसलो चिडयतलो वायट करतलो पूण डेविडान म्हाका एक नवें जम दिलें म्हणालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसू होगळाप जेसू पाद्र्यावाक भुरग्यांनी मीस रोजार तेच म्हणटा आसतना खुशी जाल्ली कोण्णा पूण मरणा दीस तो पाद्र्या म्हणालो आज म्हाका समजलें डेविडान मरजय म्हणल्यार कसलें मरण मरजय म्हूण सांगून जेजू आमकां हर एकल्या की ताच्या जिवितांत वांटेली जावंक आपयता सान चार्ल्स सेजे म्हणटा आमी गोणी वस्तूर न्हेसोवन सांकलींनी बांदून कोड्याच्या मारांनी मारून प्राजीत करीचे म्हूण देव आशेना मग अशें भाव भयण आमी कोणी असलें कस सिजे म्हूण देव आशेना थोड्यांक ते आपयला जावं पुरो तसल्यांक ते दणे दिला जावं पुरो पूण आमकां देवान आमकां सोमयान आपयला म्हळ्यार सर्वांच्यागी पयलें देवाचो मोग करूंक आनी आमचो मोग केल्ले बरी एकामेकाचो मोग करूंक देवासांनी पयले असो मोग करची नीज जिवीत असो कुरीस जावन आसा ह्या कुर्सांत सॅक्रिफीस आसा ह्या कुर्सांत आमचो जीव दिवंक आसा सेवा दिवंक आसा पेल्या खातीर जिवंक आसा आनी तो जावन आसा नीज कुर्साचो अर्थ देवाच्या मोगाचो आनी सॅक्रिफीसाचो गुर्त देखून सांत अगोस्तीन म्हणटा मोगा शिवाय एक घडी हांव जियोंचो ना मोग करतलो कश्टा विणे सबार संगती करूंक शकता वा कश्टांचो मोग करूंकय शकता देखून मोगाचे भाव भयणो आमचो कुरीस आमच्या जिणेंत नीज कुरीस जावन आसा आमच्या बेसांत आमी करचो मोग आनी सॅक्रिफीस ताका मोल दिवंक आसा तितलें सुलाबायेचें न्ही आमकां आमच्या तांकी प्रमाणे जेजून आमकां आमचो कुरेस होवंक आपयला देखून क्रिस्तांवपण देवस्पणाक सीमीत जाल्लो धर्म न्ही मागणे रोजार मी सिटलें केल्यार आमी जेजूचो पटलाव करता म्हणल्यार अर्थ न्ही
आमकां दिला तो कुरीस, तो आराधन करचो कुरीस, आमच्या जिणी तसो एक प्रेरण दिवचो कुरीस, तो आमकां आमच्या जिणेचो कुरीस होवंक आमकां वाट दाखयता. सांत पावलो कोरिंथकरां पयल्या पत्रांत 1:18 म्हणटा, नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्सचो संदेश एक पेशेपण, पूण बाच्या वाटेन चलतल्यांक कुर्सचो संदेश देवाच्या समर्थेची एक रुजवात जावन आसा. देखून ह्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालता आसतना सोम्याचे कश्ट दूख ते व्यर्थ जावंक ना बगार ते आमकां देवाच्या समर्थेचे एक बळवंत प्रेरण जावन आसा. देखून आमी आज जेजूचो कुरीस ओवंक आमकां जेजू आपयना बगार आमच्या जिविताचो कुरीस आमी ओवंक जाय. जेजू म्हणटा कुरीस वयता आसतना तांतूं दूख आसा, तांतूं कश्ट आसा, त्याग आसा, पूण आमकां तो दूख त्याग नाका. जो कोण जीव वाचोवंक सोदता तो होगडयता. आमी कितें करता, आमची सकड मागणी पळया, आमी आमचो म्हजो जीव वाचोवंक सोदता. आमकां कोणायक आज दूख कश्ट नाका. आमकां सगळ्यांक पेन किलर जाय. आजकाल पेन किलराक बरें डिमांड. कित्याक म्हळ्यार अस्पत्री गेल्यार इल्ले पयशे खर्च चड, एक दुखेची गुळी काडल्यार दूख उणी जाता. पूण जेजूच्या डिस्पेन्सरींत पेन किल्लर ना, पेन गिवर मात्र आसचे. खरे क्रिस्तांवपण जेजूचो पाटलाव करतल्यांक दूख कश्ट पिडा आसा, ते आमचे तावन वेगळे करूंक जायना. देखून म्हळें म्हजी काल्स तुमी पियोंक तयार आसात गी. जायते जाणांक कुरीस जाय जेजू नाका, थोडे जाणांक जेजू जाय कुरीस नाका. पूण जेजू आनी कुर्सा विणें आमकां सालवसांव ना. देखून मगच्या भाव भयणो, जेजू आज आमकां उलो दिता. आमकां दिल्लो बेस आसा पळया, आमची जिणी आसा पळया, तोच आमचो कुरीस. प्राजीत दंडोणी ते सकड आमचे आत्मीक जिणेचो एक वांटो. पूण नीज कुरीस आमी उखलून घेवचे आसलो, स्विकार करचे आसलो, जियेचे आसलो, प्रामाणीकपणी देवाच्या मोगाक, पेल्याच्या मोगाक, सेवेच्या स्पिरितान आमचीच जिणी जावन आसा. जेजू म्हणटा, हो सगळो संवसार जोडून तुमचो जीव होगडयल्यार कितें फायदो. आमी जर तर सकड करून आमचोच आत्म होगडयल्यार, आमचीच जिणी होगडयल्यार कितें फायदो. तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा 1:19 अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी बावटाचें तारू मोडयला. आमकां पवित्र सभेंत ल्हानपणांत तावन कितलेशीं दुतोवन, कितलेशे शिकोवन, सक्रामेंत मागणें थर्स उबी दुतोवन सगळी आसा. पूण थोडे फावटी आमकां भोगता न्ही की जायते जाणी आपले बावटाचें थारो बुडयला. आमची भुरगीं आज बावटाचे मेट सुकोवन गेल्यात. आमचे जायते युवजन इगेची वाट सुकोवन गेल्यात. जायत्यांच्या घरांत मागण्याचो दिवो जळना. जायत्याच्या जिवितांत देवाचो उडास ना. क्रिस्तांव आमी कुरीस घालता, घरा भितर आल्तार आसा, पूण जिणेचो कुरीस आमी केदळा उखलून घेना. केदळ आमी अंतस्करणाच्या ताळ्याक, पवित्र सभेच्या ताळ्याक, देवाच्या उतराक आमी लक्ष दिना. केदळ आमचे थारो थोडे फावटी बुडोवंक शकता, आमचे जीव आमी होगडोवंक शकता. देखून मगच्या भाव भयणीनो, आमकां दिला एकच जिणी, एकच जिवीत, एकच फावटी जल्मोवचे, एकच फावटी मरचे. ताच्या मदें जिवनचें जिवीत आसा पळया, तें कितलें बरें तितलें आमी जोड व्हरता. देखून आमी कितें पुंजयता तें आमी सोडवेता. पूण जिणेंत आमी कितें बरें केलां, वा जिणेचो कुरीस आमी म्हणटात कितले मोगान आमी जियेल्या, कितलो मोग आनी सेवा पेल्याक दिला, तें आमी जोडवेता. डेवीड ल्हान भुरगो ताणें बरयलें, सर्गाक वचूंक मरो जाय. जिणेंत ताणें आपणो जीव दिवन दाखोवन दिलें कशें सर्गाक वचचें म्हणलें. आमी ताचे बरी मरजे म्हणना, आमी आमच्या कुटुंबा पासून मरो जाय, कुटुंबा पासून जिये जाय, भुरग्यां पासून जिये जाय,
आमकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणी आमी केदळा आमी पाळटा तेदळा आमची वाट सर्गाची आमेन. पानांक 113 113. स्वीकार करून बिनवाशे काळजान देता आमकां सासोर पेता हाडून आयल्या बापा काणिको ओपून दिता तुका आमी त्यो स्वीकार तू कर पवित्र कर म्हणून पावला रे तुझी भुरगीं सर. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पेदार देवपाक म्हणटा तसलें सावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेयमे आमच्या आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या दवा मानून घेऊन सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे गती सांज देवासान कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आणि कलतेपणाचे सदे जिवीत तुका भोव म्हणवले ते शेगून आमच्या काळजांत वाडय आणि नितळ निर्मळ काळजां आणि अपवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपैदरा आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो संतस्फुरीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वासा पसोत आमी तुका दिन वसता. भावर्थाच्या आणि मागणेच्या उजवडांत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो संगात जोडून कलतेपणाच्या आणि दुबळीकेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजडीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भुक्त संगती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्ना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा
करूनच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागतां जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तनी कराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वरवतले हे म्हज्या उडासाक करात Bort så gott purgatoria Jesu melo, Jesu jivanza, Jesu mogamelo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडुणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येमकणी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवारी मरये देवाचे माये सांगाती बागेवोन जुजे तिचो पती बागेवोन धर्मदूत बागेवोन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेद बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमियाचो पटलाव करूंक दिसपट्ट्या जिविताचो खुरीस वोवंक सुमयान आमकां दिला एक श्रेश्ठ देणे ताचेच कूड आनी रगत ह्याच कुडीन ताणें आपणाचो खुरीस वोयिल्लो आमच्या सलोत्सवां खातीर त्याग केल्लो सॅक्रिफायस पटयलो ह्या पवित्र खणांत आमी जेजू तें एकवटून आमचे दिसपट्टो खुरीस वोवंक आमकां बोळ दी बापा म्हूण हातोबान सांगाता मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येय तुजी कशी सदा आसता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो ग्रास आसूं करी आनी आमी आमचे सुकयल्या आमकां तशी आमची पदकां वगत आनी आमकां ताणल्यान पडोवंक दिनाका पूण वायट आयल्यांतले आमकां
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाड दये करून या जिवितांत सबस्काय शांती समाधान आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे मुर्वशान अतिरिक्तल्यांक आमकां म्हणजे उदार ककुलटेन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दंतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे समेस माया मोग सगोर जावन एकामेकाक सोमयाची शांती दिवया देवाची शये संसाराची आमची देवाची शये संसाराची आमची देवाची शये संसाराची शांती दी हे जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली या बगे दिसा आमी सर सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली पानांको 170 आणि 179
प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बगिरीसा तुझ्या आपोवण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज जेवासाच्या परसडीत शिकेवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पाव तुमचे सव्हे असो. तुमच्या सोवे सर्वदा दे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. हो सोनियात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळकार. सांजुचे वास बापा, मोगळापणी मानतुका, कृपा मागून दी बाबा, विघ्नासाठी नाका. दयाकत बसात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांजुचे वास बापाचेर पातयेणी दवरनू साबार तेसांवां आनी अर्गां उले हांगासर तुमी समर्पिल्ले आसात. हे सगळे सांजुचे वास बापाच्या पांयां तळा तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव हांगासर समर्पून दितां. अर्गां जावन साबार जाणांनी तांची अर्गां उले हांगासर दिल्यात. बरी सैरीक मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. घर बांदूंक साध्य जाल्ल्याक, घरांत समाधान लाभिल्ल्या खातीर, पिडेतावन सुटका, रागातावन सुटका मेळिल्ल्या खातीर, सोंसणिकायेच्या देण्या खातीर, जाग्याचे रेकॉर्ड सोमा जावन RTC नांवार जाल्ल्या खातीर, इंजिनियरींग पदवेक प्रवेश मेळिल्ल्या खातीर आनी डिग्रीक सीट मेळिल्ल्या खातीर, जाग्या वयर रीण काडूंक आसल्यो अडकळी पयस जाल्ल्या खातीर, एकलो चरको पास जाल्ल्या खातीर, घरचें काम पोंताक पावल्ल्या खातीर, अशें साबार रितींनी तुमी अर्गां जुजे वाज बापा मुखांत्र सर्गींच्या बापाक तुमी अर्गां पाठयल्यांत. तशेंच साबार तेसांवां तुमी हांगासर आमकां दिल्लीं आसात. शिकल्ले मोतीन उरोवंक 9 जाणांनी मागलां. बरें भुरगे जावन वाडोवंक 2 जाणांनी. बरें काम मेळोवंक देशांत तशें परगांवांत 9 जाणांनी. पेंगटाची दूख उणी जावंक, हात दूख उणी जावंक, पांयांची दूख तकली पड हार्टांत आसले ब्लॉक सारके जावच्या खातीर मागलां. तशेंच बरी भलायकी मेळच्या खातीर 8 जाणांनी मागलां. जाग्याची केज कोर्टींत बेगीनच इत्यार्थ जावंक 5 जाणांनी मागलां. बऱ्या बंदराची कृपा मेळोवंक एकल्यान. तशेंच ताप ऊस मोड तावन गूण जावंक मागलां. रीण पाटी मेळोवंक 13 जाणांनी मागलां. घराचें रीण फारीक करूंक आदार 2 मागलां. घर बांदूंक साध्य जावंक एकल्यान मागलां. आपणाच्या भावाक बरी सांगातीण मेळच्या खातीर एकल्यान मागलां. तशेंच बरी सैरीक मेळच्या खातीर 5 जाणांनी मागलां. मायग्रेन तकली पडापड गूण जावंक मागलां. कुटुंबांत शांती समाधान मेळच्या खातीर 5 जाणांनी मागल्यांत. आमोल पियोणे तंबाखू तावन सुटका मेळोवंक मागलां. एलर्जी तावन सुटका लाभोवंक ऑपरेशन यशस्वी जावंक मागलां. 10व्या क्लासींत बरे मार्क मेळोवन पास जावंक 2 जाणांनी मागलां. अंतुळना रस्त्या एका पिडेस्ताक उलोवंक जेवंक सारकें जावंक तशेंच सारकें चलोवंक जावच्या खातीर प्रत्येक रितीन मागलां. बाळंतेर बरो जावच्या खातीर भलायकेवंत भुरगें फावो जावंक एकल्यान मागलां. कॅन्सर पिडेतावन संपूर्ण भलायकी मेळोवंक एकल्यान मागलां. बें सुटोवंक आनी सुटसुटीत जावंक मागलां. कॅनडांत बऱ्या कामाची विजा मेळोवंक एकल्यान. तशेंच UAEंत आनी इस्रायलांत विजा मेळच्याक 2 मागलां. डायबिटीस शुगर उणें जावंक मागलां.
आनी एका व्यक्तीक आयतारा दीस मिसाक वेचाक देव बरें मोन रस्त्या खातीर मागलां परगांवांत आसल्ल्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां मेडिकल सीट मेळोंक तशेंच इंटरव्यूंत पास जावंक मागलां पिट्सातावन बरी भलायकी मेळोंक सर्जरी जाल्लो पांय सारको जावंक मागलां फिरगज विकाराक बरी भलायकी मेळोंक मागलां संवसारार शांती समाधान रास जावंक साबारांनी मागल्या भुरग्याचें देणें लाबोवंक तेगां जाणांनी मागलां 5 वर्सांच्या आनी तशेंच 6 वर्सांच्या भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक मागलां तशेंच घर जागो नांवार जावंक एकल्यान मागलां ह्यो सर तेसावां आमी सांजुजे वास बापाच्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक समर्पून दिता आसतना आमी हर एकल्या हांगासर ह्या पावसाच्या वेळार जाल्यार सांजुजे वासान देवा मुखांतर आमच्या जिवितान केल्लें बरेंपण नियाळ्ळ देवाक अर्गां दिवंक आमी आयल्या वाचता आमी देवान आमच्या जिवितांत ह्या संता मुखार केल्ल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया एक आमच्या बापा एक नामान बरी आनंद बापा दिंबी घालन आमच्या हात वयर घालन देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर आतां आमी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जाव तुजी रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो घरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी देवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गली आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दी तसो आनी सदां सर्वता आमेन उबी रावया Baghevom Zuzevasaci Lădin, Somia Cacultam Cicăr, Somia Cacultam Cicăr, Crista Cacultam Cicăr, Cacultam Cicăr, Crista Icamca, Crista Icamca, Crista Dăiena Icamca, Crista Icamca, Sărgința Deava Baba, Cacultam Cicăr, Deava Puta Samsaracha Taroca, Cacultam Cicăr, Deva Povitratmia, Cacultam Cicăr, Santissima Trindă de Cas Deva, Cacultam Cicăr, Goincea Benavlenzăl Malea Sanzuzevas Baba, Măsăt Vinetică, आपल्या आवय बापायच्या देवस्थानात वाढून आयल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, दुबळीकायेच्या जिने जीवन सुगुर्तू जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, श्रीलंका तगदोवणेक सामटल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, मोरयमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयमायेच्या हातान समर्पिल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कातोलीक बाबत जीव केल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, कोंताचे भक्तीपणादरण मोरयमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवन प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, कष्टान समटल्ल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, देवाचेर बाबार दवरनो जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवर धैर्यान सोंसिल्ल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्ल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिणांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, देवाच्या मोगाची गोडसां साकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजेवास बापा Măsăt Vinetică, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडतले Bugăs आमकां इसम्या, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडतले दयेन आयक आमकां इसम्या, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडतले आमचीकर, नव्यानाचे मागणे सांगात आमी म्हणया हे सांजुजेवास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीता देवाचे बेसाव आमकां वाटीत आसाय तुजे जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्तीन मेलफांक तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या कोपां समर्पिता सांजुजेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पडटलें तुज्या जिणेंत देव स्व अपरीत मोग तुवें बगलोय
आनी तो मोग आजार लोक वाटच्या तू सुरसुरीत जालोय अंतकराण पडून आपले जिणेची वाट उगले सरशी तू दावलोय तांकां जीव चितोर प्रगट करन सक्रामीत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसां करतना तुका अपरासां जाल्ले म्हणना कश्ट म्हळ्यार तुवें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी केरलात काल देवाची उतर प्रगट करून आमची काळजावर बेस्त कर पेल्याच्या बचवेशी आमकां शिकय सांज वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडीत असलेल्यांचो विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेन बरोसो हाडलोय ज्येश्ठारांना बावडांच्या मोगाने सेवे शिवाय आमची जिणे संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरे फाश केल्ले आसता ज्येश्ठे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतळे पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजा तुजे सवय आसली आनी साबारान देवाचो आदार मेळ शकलोय आ सरकाराचा देवा संगीत तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवां तुका उक्ते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजां तूं पाव आनी आमच्या बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्यो गरजो आतां आमी विसारच्यो सांज वास देवाच्या मगाळ बेगीन जावन कितें पयस वचून आमकां सोडी नाका दुस्मणाच्या असर पासतान आमकां राखण कर बावडताक आडवेच्या संगती बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलो मोरे मायेच्या गोपांत रावूं आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयनो उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळा शिकर आमेन पिडेस्त खातीर मागणी हे घडी पर्यंतच्या घरा पिडेस्त आसा जाल्यार उडास काडा समयाचो आशिर्वादांचेर मागा समयाच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला स्वर्गानी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थया सर्गींच्या बापा विवेतराच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणींक सांपडल्या ती तुझे काळीज कितले मवाळ म्हणले तुझ्या पुतान विस्मिता करून दाखयला त्याच पिरेच्या सेवका सांजुजे वासन आपले जिणे आनी मरणान जायतीं आजापांक तीस मवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताच्या विनवणी आमचो भावार्थ वाडय आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारले आनी उसारनांतले विनवणे तुज्या मुखार आमी दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आज सांजे वासाच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा दावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सकरची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बाळ मेळ्ळो सांजे वासर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमच्या कथिनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोषपरीत आसा तुमी सगळी त्या बापान बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट चडोवन ससनाक संतोष भोगोवंक फावो आनी त्या सोडून देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवे आसो Songs
सारखे रोय विज्ञान वारा कष्टानी मुका दुबळ्या धक्का मोगा आता तुम्ही दिलो सांज सेवास बापा ओगला पाणी मांडुका कृपा मागून घे बापा विज्ञान सांडे बापा भगवंत सुचे कृपेन एवढं काम देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.